उभी राहूया. त्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्यानी मोळ बलिदान भेटता पातकामची सोम्या मिरळता मोडा मोना तुका लगता सुकून गेल्यो शेळयो आमी चड जावनासो तुझ्या आदाराची सोम्या पातीर नासा भक्ती तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस पुरा देवा तुझो आदार मागता खात्या काळजा मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकामची सोम्या मिरळता मोडा मोडा तुका लगता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळा जेजू ते म्हणजे मोगाच्या बावर आणि भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळा सोम्याच्या आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या. सोम्या जेजू ख्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो तो आमचे संगी आसा. सदांच तुमचे संगी हांव रावतलो आनी तुमकां सर वायटांतलें विघ्नांतलें राखून व्हरतलो म्हणलो बरोसो तो आमकां दिता. आयच्या वाचपां ह्याच धैर्यान आमकां भरतात आनी फुडें ताचे संगी सोमकोंक तो आमकां आपयता. त्याच जेजू तें आयच्या दिसाची सर्व आमची कामां सर्व आमची राटावळी ताच्या हातीं सोडया आनी जें कितें आमी आज करूंक वेता त्या सर्वाचे तसो आशिर्वाद मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी खालतेपणी भेटोवया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान वसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वचोवण्या सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा सैमताचे पुर्विले वडविके प्रास वर्तें करून तुवें उबारलाय. वत्रा वर्त्या मोगान आनी काकुळती तुवें आमची सरवण केली म्हूण वडास्तवर पवित्र स्थानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणयेंत तुजे कृपेची देणी सदां काळ तूंच सांबाळून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
Amen. दनदुदाच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पापोस्तावन दर्याचे पैन करून पावल आनी ताचे संगाती फांपिलियांत पेर्गे म्हणले कडेन येवन पावले. इतल्यार जो हांव तांकां सांडून जेरुसलमाक फाटीं गेलो, पूण ते पेर्गे तावन तांचे पैन मुंदारून गेले आनी फिसिदियांतल्या अंत्योक शाराक पावले. हांगा एक साबाताच्या दिसा सिनोगोगा भितर सरन थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादाच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडून म्हणलें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्या परजेक तुमी आतां शिकोवन दिवेत. तेदुआ पावल उठलो आनी लोकांक मावून रावूंक हातान गुर्त करून हे बरी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भिवन चलतल्यानो, आयका. इस्रायलच्या परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विसून काडलें आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसतना तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपल्या वतल्या पदवेन तांकां इजिप्तांतून भायर हाडलें. 40 वर्सां आराण्यान तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत खानान गांवांतल्या 7 राष्ट्रां नास करून तांचो गांव ताणें इस्रायलकारांक दायज करून दिलें. अशें 450 वर्सां पाशार जालीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यंत ताणें तांकां निती करून दिलें. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हणून मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीच्या कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान तांकां सांडलो आनी दावीद तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवंक देवान म्हळें, एसेसो पूत दावीद म्हज्या मना सांगो म्हाका मेळ्ळा, सोर म्हजी अपेक्षा तो जारी करतलो. अशें बसयलेल्या प्रमाणे दाविदाच्या संततींतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेजू. जो हांव सगळे इस्रायलच्या परजेक आपले पातक रोडोवंक आनी देवा थंय फाटीं परतून गुर्तू जावन म्हणून स्नान प्रगट केलें. अशें ताचे येण्याची तयारी केली. आपले मनेरपण आखेर जावन येत आसतना जुवांव लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय, तर आयका, म्हजे उपरांत एकलो ताच्या पांयाच्यो वणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतर हे. देवाचें ओडूक. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनानी वाकंतलो. संततशी संतते तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकारतान तुवें घालून दवरल्या. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनानी वाकंतलो. दाविदा म्हज्या सेवकाक हांवें विंचलो आनी म्हज्या पवित्रलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळ धरतलो.
तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल कायानानी वाकतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल कायानानी वाकतलो Hallelujah, 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 Hallelujah. जेसू ख्रिस्त विश्वासी साक्षीदारा मेल्ल्यांतलो प्रथम उठयलाय आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडल्याय Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या शिसांचे पाय दुल्या उपरांत जेजू तांच्या लागीं म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता कोणी साकोर आपल्या धनिया प्रास व्हरतो न्हय तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडतेल्या प्रास व्हरतो न्हय हें तुमी जाणात तर कितले भागीत तुमी ते परी करशात जाल्यार तुमच्या सक्ता विशयांत हांव अशें म्हणना हांवें वेंचून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा पूण म्हजे सांगाता जेवतेल्यानच म्हाका आडपाय दिला ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय हें घडच्या वेळार आसो तो हांवूच म्हूण तुमी सत मनशाक हें घडच्या आदींच हांव तुमकां सांगता सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूक जुदेव मेस्त्री म्हण पळयताले आनी तो मेस्त्री जुदेवांच्या मेस्त्री बरी न्हय आसलो ताणें शिकोवचें कितें आसल्यार ताची रीत दुसरीच आसली सिनोगोगांत जुदेव शिकयता तशें तो शिकयनातलो बगार ताणें शिकोवची रीत दुसरी आसली कशें शिकयतलो तो म्हळ्यार पयलें तो कर्ण दाखयतलो आनी ताचे उपरांत तुमी फॉलो करा म्हणटलो पयलें तो कर्ण दाखयतलो ताचे उपरांत तुमी तशेंच करा म्हणटलो जेजून आमकां फकत 2 संगती मात्र करूंक सांगल्यो फकत 2 संगती करूंक सांगल्यात आनी त्यो दोनूय संगती ताणें करूंक सांगल्यो एका जेवणा वेळार ताच्या निमाणे जेवणा वेळार कितें 2 संगती एक पयलें जावन जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुता ताचे उपरांत शिसांक विचारता जें कितें हांवें केलां तुमी पळयलें मू आनी आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा साकोर धनिया प्रास व्हरतो न्हय हांव मेस्त्री जावन तुमचे पाय धुल्या जाल्यार तुमी तशेंच करूंक जाय पयलें सांगलें जेजू पयलें तें करून दाखयता ताचे उपरांत तुमी फॉलो करा तुमी तशेंच करा म्हणटा पयली संगत ताणें करूंक सांगली म्हळ्यार शिसांचे पाय धुवन एकामेकाचे पाय धुया हें जावन आसा पयलें आनी दुसऱ्यान जेजू उंडो घेता तो मोडता आनी तांकां दिता
वायन तो घेता वायनाची काल्स घेता आशिर्वादीत करता आनी तांकां दिता आनी म्हणटा हे म्हज्या उडासाक करा, हे म्हज्या उडासाक करा. ह्यो दोन संगती जेजून आमकां करूंक सांगल्यो ह्या संवसारांत. जेजून केन्नाय म्हजी पुजा करा म्हूण सांगूंक ना, म्हजें आराधन करा म्हूण सांगूंक ना, वा म्हजो पुरशांव कडा मान करा म्हूण सांगूंक ना. पुरशांव मान आराधन हें सगळें आमचें, आमकां तसो मोग आसा देखून आमी करता. पूण ताका कितें जाय, ताका जाय जाल्यार हे दोन संगती मात्र एकामेकाचे पांय धुया आनी येवकरिस्त म्हज्या उडासाक करा. सावलाची काणी आमकां कळीत आसा. राय सावलो ताका सामुएली मुखांतर देवान सांगलें अमालेकित्यां कडेन वचून झुजाक वचू आनी तांकां संपूर्ण नाश कर, संपूर्ण तरान नाश कर, कोणेंच एकल्यानपणी वाचून उरोवंक नजो. आनी सावलो ताच्या सैनाक घेवन गेलो आनी ताणें रायाक बंदी केलें आनी जें कितें ताका गरजेचें न्हय तें सगळें नाश केलें. आनी फाटीं येतना आपल्या सैनिकांक तो म्हणटा तीं बरे बरे बकरे आसात, बरे पुडपुडीत गायो आसात, शेळयो आसात, हे सगळे हाडणे या. आनी तो हाडून फाटीं येता. सामुएल ताका मेळोंक वता आसतना झुजा उपरांत रायाक तो म्हणटा बरें केलें, तुका सांगलें तुवें काम केलें, पूण हांव आयकतां शेळयो बोब घालतात आयकतां, हांव गायो बोब घालतात हांव आयकतां, ह्यो पुरो खंय जावं न्हू. आनी सावल म्हणटा धन्या हांवें त्यो हाडल्यो कित्याक बऱ्यो दिसल्यो म्हाका, पुडपुडीत आसात, सर्वेस्पराक बलिदान भेटोवच्याक हांवें हाडल्यात. आनी सामुएल रागार जाता आनी म्हणटा तुका सांगलें कितें, सर्वेस्पराक बलिदानां तुवें भेटयचें म्हणून नात, ताका जाय तुजें विधेयपण आनी हें तो आशिल्लो, पूण तुका सांगलें काम तुवें संपूर्ण करूंक ना. आनी परतून वच आनी सकट नाश करणे. म्हळ्यार हांगासर सावल एक नीव दिता वा एक रिजन दिता. म्हणटा जें कितें हांवें केलां तें सोम्या खातीर केलां, सर्वेस्परा खातीर केलां. जें कितें हांवें बकरे शेळी हें सगळें हाडल्यात जाल्यार सर्वेस्पराक बलिदान भेटोवच्या खातीर हाडल्यात म्हणून. पूण सामुएल ताका सांगता हें ताका गरजेचें न्ही, हें कितें ताणें सांगलां तें मात्र तुवें करची भोव गरज. त्या देखून आयचे दिसा हांवें आतां सांगल्यो दोन संगती, जेजून सांगले दोनूच संगती, एकामेकाचे पांय धुया आनी येवकरिस्ताचें जेवण परत परत तें उडासा करा. कित्याक म्हळ्यार ह्यो दोन संगती कित्याक गरजेच्यो की म्हळ्यार ह्या संवसारांत जेजून म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर कितें केलां म्हणलें स्पश्ट म्हाका तुका कळीत आसूंक जाय. आनी हें परत परत हांवें उडास काडूंक जाय आनी ताणें शिकयलां तें परतून हांवें करूंक जाय. त्या देखून ह्यो दोन संगती ह्या संवसारांत भोव गरजेच्यो. पांय धुवचें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा परतून हांवें सोडोवची गरज ना. पांय धुवचें म्हळ्यार आमी उदा वतो आनी एकल्याचे पांय धुवचें म्हणून न्हय, बघा ताच्या की वर्त्यान आनी एकल्याच्या गरजांक पावचें वा एकामेकाच्या गरजांक आमी पावचें हें आमचें एक मिसांव. आनी हें आमी करीत आसा. हांगासर आमकां उदेयपण मात्र न्हय खालतेपण जाय. आनी एकल्याच्या गरजांक पावचें म्हळ्यार तितलें सुलाबायचें न्हय. जायत्या लागीं ग्रेस्तकाय आसा, बरेंपण आसा, सगळें आसा, पूण आनी एकल्याच्या गरजेक पावचें म्हणटना थंयसर जायतीं सवालां दुबाव उदेतात. आज हांवें ताका कुमो केल्यार फाल्यां परतून येत गी, हांवें कुमो केल्यार तो म्हजो उडास काडीत गी, वा हांवें जें कितें आज केल्लें तो उडास व्हरता गी, वा म्हाका विसरोन सोडटा, म्हाका विश्वासघात करीत गी. असलीं जायतीं सवालां, कित्याक असले अनुभव आमकां जाल्ले आसात. तरी पूण त्या घडये जेजू म्हणटा हांवें केलां तेंच तूं कर. सवालां दुबाव जायते आसूं पुरो, पूण जें कितें हांवें केलां तेंच तुवें करूंक जाय. कित्याक हें असाध्य न्हय, हांवें करून दाखयलां देखून तुवें करचें म्हूण हांव डिमांड करतें आसा. ही जावन आसा जेजूची शिकवण. देखून पयल्यान आनी एकल्याच्या गरजांक पावचें हें भोव गरजेचें आनी हातूंत आमची खालतेपण आटापून आसा. आनी दुसऱ्यान जेजूचें जेवण परत परत तुमी उडासा करा म्हण ताणें सांगलां. वर्सांत एक फावटी न्हय, दोन फावटी केल्यार पावना, परत परत उडासा. कित्याक ताचो सॅक्रिफीस आमकां तो उडासांत आसूंक जाय. जो सॅक्रिफीस ताणें केला ह्या संवसारांत कोणेंय करूंक ना, हें भोव गरजेचें. कोणेंय एका पातया खातीर जीव दिला जाल्यार तो जेजू क्रिस्तांव.
देखून म्हजे खातीर मेल्लो कोण, म्हजे खातीर जिवन जाला कोण, हें म्हज्या उडासांत सदांच आसूंक जाय. देखून परतून परतून जें कितें ताणें केल्लें तें आमी करता आनी उडासां करता. आनी उडास आमचें तें कितल्या तेंपा पर्यंत आसता तवळ पर्यंत आमी ताका लागीं रावंक सोदतले. ह्यो दोन संगती आमच्या निमाण्या दिसा पर्यंत आमी करतले म्हणून सुम्याक आमी भास दिवया आनी हें करूंक ताचो आदार सदांच आमी मागया. सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक मुजी. आतां बोटां जरो तुका हाडून येता हांव उडो ताका सोरो देणी तुज्या मोगाची. मुजें जीवन केलाय तें पावन पवित्र मरुत्रम तुझ्या. मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुत्रम तुझ्या. म्हाका सोमेटो गीता स्वादीक तुझे सेवेक सोम्या आसाव लागता. सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक मुजी. हाता बोटा सरो तुका हाडून येता हांव उडो ताका सोरो देणी तुज्या मोगाची. सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक मुजी. हाता बोटा सरो तुका हाडून येता हांव उडो ताका सोरो देणी तुज्या मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन बडयता आनी जेजूची आमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोसूम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जवान जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogot pergatuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही करता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सर्वणाची कांच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येमकांनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या उर्बे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो जावन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी गती मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजायती सोपती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्यात आमी सांगात मेळोन म्हणया. आमच्या बापा संगीतच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया.
देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Sorutivo Bukmucita berita Nitel mutativo Tanmuci pagaita Berishta tantaca Shabit makaraka Gopan gibun taca Segi bendrapaika Sumi musukuri Kaina muni maka Jiwak navyan Sumi gertal dita Salkinit wateri Sumi salon morta Kehidupan moja Mukanto pusulta Angkarang sultana Muswat mususata Sumi musogoli Kaina
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणावरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सस्नाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सटवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची कटय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो ह्या हप्त्याच्या आयतारा 15 तारखेर हांगासर एका दिसाची रतीर आसतली. ही रतीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली. ही रतीर ब्रदर जॉय लसरादो आदी पडटा आसले आतां गोंयांत ते आनी ताजे टीम चलोवन व्हरतले. आनी ही रतीर प्रत्येक सावन भुरग्यां खातीर आनी युवा जनां खातीर आमी आसा केल्या. त्या देखून वडिलांनी तुमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या रितीरेन पात्र घेवन देवाचो विस्नार आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांचेर आनी आमच्या युवा जनांचेर जोडूंक आमी सांगाता प्रार्थना करचें. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोबेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावंची येलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकार दैवीक वैस म्हणे नांव ताका फावो जालें. नेणागे शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची मागणी आनी त्या सवा सुम्या थंय उबारया. आमचें कुटुंब बाळक जेजू तें समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतले सर्व सांदे ल्हान भुरगीं युवा जण रायस्तां विविध पिडे निमती आस्पत्रेंत आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. कोणेय आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां जाल्यार तांच्या गरजा पासून तो ह्या कडेन मागया. कसलेय कश्ट संकश्ट आमच्या जिवितांत आसात तर विविध समस्या आमकां दोसतात तर ह्या कडेन बाळक जेजू तें आमी सांगया. परगांवांत वावर करचे आमच्या भाव भयणी बसत उडास तांचो उडास कारण तांचे बसत मागया. विविध रितीने कश्ट मतेची भलायकी बिगडोवन घेतल्या भाव भयणी बसत मागया.
ह्या कार्मेल कुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजक आमचो तुम्ही माग्या. प्रार्थूया. हे भगवान जेजू बळका तुझी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिमको कलोलो आसता तुका पत्नी नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकल्यांक शिका जशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाणे पडोवंक दिनाका पूण वाटांतले आमकां निवार. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरी कृपेन भरले सिमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरी कृपेन भरले सिमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरी कृपेन भरले सिमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी तुमची मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळो जेजू मागणे या अजपंचा जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळ तुजे दीस घालो म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिनमोतेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारूं दी आनी इतल्या अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. हाड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निदासपण तुजी कुमोक आनी बसवड आमकां धाड. सदां सर्वथा आमेन. बाळो जेजून केल्ल्या सर्व उपकारां करगा देवन सांगता म्हणया हे भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दये केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णे दिल्या. तूं जावन आसा आमचो देव प्रस्तार आमी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर क्रिस्त आमच्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातले देवीक मजो सोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. बाळो जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मागणी तुमी घेतल्या बसयली सोम्या तुवें घेऊन आयल्या हेरिते हात. धाड आमकां तुजे कृपे सवे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मुखार पुत्रा सोवे अवतार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. मनातले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र नामे आमेन.